नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. 4 राज्यां आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशांत सुरू आशिल्लो वेंचणूक प्रचार आतां तेंगशेर पावला. भाजपाचे राष्ट्रीय फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आसामांत आनी अस्तंत बंगालांत वेगवेगळ्या सुवातांचेर प्रचार सभांनी आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांचो प्रचार केलो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी लेगीत आसामांत वेगवेगळ्या प्रचार सभांनी वांटो घेवन भाजप उमेदवारांक तेंको दिवपाचें आवाहन केलें. अस्तंत बंगालांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यो कूच बिहार आनी अलिपुरद्वार जिल्ह्यांनी सभा जाल्यो. तांणी तृणमूल काँग्रेसीच्या सरकारा आड खर उतरांनी टिका केली. भाजप सत्तेर आयलें जाल्यार घुसखोरा आड कारवाय जातली अशें स्पश्टपणान तांणी सांगलें. मतदानाच्या दिसा कसलोच भंय बाळगिनासतना लोकांनी मतदान करचें अशें आवाहन लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी केलें. अस्तंत बंगालाच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी तृणमूल काँग्रेस उमेदवारांचो नेटान प्रचार सुरू केला जाल्यार काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आनी लोकसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी लेगीत आसाम, अस्तंत बंगाल, केरळ ह्या राज्यांनी भौशीक सभांनी वांटो घेवन आपल्या उमेदवारांचो नेटान प्रचार सुरू केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आसाम विधानसभा वेंचणूक प्रचारांत वांटो घेतलो. आसामांतल्या बारपेटा मतदारसंघात आयोजीत केल्ल्या भौशीक सभेक तांणी उमेदवारांचो प्रचार केलो. ते पयलीं आयोजीत केल्ल्या रोड शो कार्यावळींत लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी वांटो घेतलो. देशाक आत्मनिर्भर करप हीच भारतीय जनता पक्षाची मोख आसा आनी त्या दिकेन केंद्र सरकारान पावलां उबारल्यात अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. अपने 60-65 साल के राज में हमारे ट्राइबल परिवार आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है. सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहीं थी तो आदिवासी क्षेत्रों में रही और हिंसा की, बम बंदूक की सबसे बड़ी समस्या कहीं थी वो आदिवासी क्षेत्रों में रही. देश के ट्राइबल समाज को कांग्रेस ने सिर्फ यही सब कुछ दिया. साथियों, कुछ साल पहले तक नॉर्थ ईस्ट में ही हर वर्ष औसतन 1000 से अधिक लोग उग्रवाद के कारण मारे जाते थे. बोडो क्षेत्र में क्या क्या हुआ है, हमें कितने लोगों को खोना पड़ा है, कितनी पीढ़ियों के सपने कुचले गए हैं, ये तो आपने बहुत निकट से देखा भी है और भुगता भी है. सालों साथ एक खूनी खेल चलता रहा क्योंकि कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस का करप्शन इसी से फलता फूलता था. कांग्रेस कागजों पर समझौता करती थी, कागजों को लिखा देना और जमीन पर आदिवासी समाज को धोखा देती थी. इसलिए कांग्रेस के समझौते टूट जाते थे. बोडो समाज के साथ उन्होंने ऐसा ही किया था. साथियों, हमारी सरकार ने ट्राइबल क्षेत्रों में विकास पर फोकस किया है. भारता खातीर एलपीजी गॅस घेवन येवपी ग्रीन आशा ह्या जहाजान हॉर्मुझची समुद्रधुनी सुरक्षीतपणान पार केल्या. पश्चिम आशियांत सुरू आशिल्ल्या संघर्षाच्या फाटभुंयेर ह्या मार्गान येवपी हें 9वें भारतीय जहाज आसा. इराणांत अमेरिका आनी इस्रायल हांचे मदीं उप्राशिल्ल्या संघर्शा उपरांत हॉर्मुझ समुद्रधुनी कांय प्रमाणांत बंद केल्ली आसली तरी भारतीय जहाजाक खासा परवानगी इराणान दिल्या. जागतीक कच्च्या तेलाच्या पुरवणेंतली 20% येरादारी ह्या म्हत्वाच्या मार्गांतल्यान जाता. ह्या संकश्टकालीन परिस्थितींत लेगीत भारताची उर्जा पुरवण साखळी सक्षम दवरपाक भारतीय जहाजांनी व्हड योगदान दिलां. ग्रीन आशा ह्या जहाजा सयत हेर जहाजांनी मेळून आतां मेरेन 92,000 टना परस अदीक एलपीजीची येरादारी केल्या. तशेंच 2 तेलवाहू ट्रक्सांतल्यान संयुक्त अरब अमिरात आनी ओमानांतल्यान कच्चे तेल आनी गॅसोलीन भारतांत हाडल्यात. भारतीय जनता पक्षाच्या 47व्या वर्धापन दिसा निमतान आयज देशभरात पक्ष पावण्यावेल्यान वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन जाता. मुखेल कार्यावळ भारतीय जनता पक्षाच्या नवी दिल्लींतल्या मुख्यालयात आयोजीत केल्ली. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन हांणी ह्या वेळार आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीक संबोधन केलें. आज हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रवाद को, अंत्योदय को और सुशासन की उस गवर्नेंस मॉडल को, तीनों को अगर किसी व्यक्ति ने आत्मसात कर आगे बढ़ाने का काम किया है तो हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इन तीनों विषयों को साथ में लेकर आगे बढ़े. और जब वो उनकी कल्पना
जब वो 2047 के विकसित भारत के सपने को कहते हैं तो हमें लगता है कि जो विकास का विषय उन्होंने हम सब के सामने रखा है 2047 के विकसित भारत का सपना, वो आज 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बनता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे इतने बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो विश्वास जनता के बीच में है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। भाजपाच्या स्थापणूक दिसानिमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एका चित्रफितीवरवीं भाजपाच्या वाटचालीचो नियाळ घेतला। पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक तांणी परबी भेटयल्या। भारतीय जनता पार्टी ने वडोदरा में 1994 में महिला आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया था। हमने ये भी तय किया था कि संगठन में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे और सरकार में आने के बाद हमने महिला आरक्षण का अपना वायदा पूरा करके दिखाया। अब हम पूरी शक्ति से जुटे हैं कि साल 2029 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भावना के अनुरूप ही चुनाव हो। नागपुरात आज भाजपाचे राष्ट्रीय फुडारी आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या मुखेल हाजेरीत पक्षाचो स्थापणूक दीस मनयलो। पक्षध्वज उबारल्या उपरांत जाल्ल्या कार्यावळींत मंत्री गडकरी हांणी देशाक विश्वगुरू म्हूण उबो करपाक पक्ष सेगीत काम करता अशें सांगलें। आयज ज्या भाजपा स्थापणूक दिसा निमतान पक्षाचे कार्य फुडारांत लेगीत नेटान मुखार व्हरपा खातीर सगळ्यांनी एकचारान वावरुया अशें गडकरी हांणी सांगलें। भारतीय जनता पार्टी का जो उद्दिष्ट था कि भारत को राष्ट्र का पुनर्निर्माण करके विश्वगुरु बनाना और जो हमारे समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक से पिछड़े हुए हैं, जिनका जीवन बदलने का जिम्मेदारी हमने ली है, वो अंत्योदय के विचार के आधार पर गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करके उनके जीवन को बदलकर भारत को विश्वगुरु बनाना, उसमें काफ़ी काम हुआ है और आज हम संकल्प करके ये काम भविष्य में भी करते रहेंगे, यही संकल्प किया है। पणजीतल्या भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यालयात पक्ष स्थापणुकेचो वर्धापन दीस आयोजित केलो। प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, पणजेचे उपमहापौर वसंत आक्षीकर, नगरसेवक किशोर शास्त्री, शुभम चोडणकर, अस्मिता केरकर, सिद्धेश नाईक हांचे सयत पक्षाचे पदाधिकारी ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले। सुरवेक प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी कार्यालया मुखार पक्ष ध्वज उबारलो। ध्वजवंदना उपरांत तांणी भाजप स्थापने उपरांत पक्षान देशाच्या उदरगती खातीर दिल्ल्या योगदानाचो नियाळ घेतलो। आज आम्ही 46 वर्सां पूर्ण करून हो 47वो स्थापना दिवस आम्ही मनयतात। भारतीय जनता पार्टी ही फक्त पार्टी एक दोन खासदारां पुरतीच मर्यादित न रावता, ही आयज करोडो लोकांचे प्रेरणास्थान जाल्लें आसता आणि ज्या उर्बेन, ज्या इच्छेन आणि ज्या आकांक्षेन ही भारतीय जनता पार्टीची स्थापना जाल्ली, तिजो जो हेतू आशिल्लो तो हेतू आमी पूर्ण करपाक सगळे कार्यकर्ते तत्पर आसात आणि ताजोच भाग म्हणून आयज आमी पयली पंडित डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांकां वंदन करतात, त्याच बरोबर भारत मातेक वंदन करतात आणि हो स्थापना दीस आमी मनयतात। अटल बिहारी वाजपेयी ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या ह्या पूर्ण कारकिर्दीतले आयच्या ह्या 46व्या पूर्ण जाल्ल्या दिसा निमतान असंख्य कार्यकर्ते जाणी बलिदान दिले, तांच्या परिश्रमाचेर, तांच्या त्यागाचेर, तांणी केल्ले कार्याचेर आमी आज उबे आसा, तांकां आमी एकदां ह्या मना पासून आदरांजली बी दितात। फोंडेच्या विश्व हिंदू परिशदेच्या सभाघरांत फोंडे बिझनेसमॅन अँड प्रोफेशनल फोरम हांचे वतीन एका कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। फोंड्यांतल्या व्यापाऱ्यांच्यो समस्या जाणून घेवपा खातीर ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकर, फोंडेचे भाजप उमेदवार रितेश रवी नाईक, फोंडे बिझनेसमॅन फोरमाचे देसाई आणि हेर मानेस्ते ह्या वेळार हजर आशिल्ले। सुरवेक व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष घारू सावंत हांणी नव्या मार्केटांतल्यो व्यापाऱ्यांच्यो समस्या मुखेलमंत्र्या कडेन मांडल्यो। सद्गुरू गोवेकर हांणी भाजी विक्रेत्यांचे प्रश्न सांगले। बेतोडा बँडर्स असोसिएशनाचे महेश गायतोंडे हांणी उद्देगीक वसाहतींतल्यो समस्या जाल्यार कृष्णा नाईक हांणी टॅक्सी चालकांच्यो समस्या नदरेक हाडून दिल्यो। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी तांकां समर्पक जाप दिली।
वेगवेगळ्यो समस्या आमी इफेक्ट आणि सायड इफेक्ट हे दोन्ही असता. जस जसे शहर एक्सपांड जाता तस तसे प्रॉब्लेम चड वाढत वता आणि खरें म्हणजे प्रॉब्लेम हे स्थानिक लेवलाचेर जर सोडयले जाल्यार स्थानिक लेवला वयले प्रश्न बरेचशे सुटावे जायत आसता. बाब रवी नाईक हे थोडेशे आमदार जाले उपरांत मंत्री जाले बट तांचो हेल्थ तांकां तितके साथ दिना जाले आणि कालांतरान तांची डेथ जाली म्हणूनय बी काही विशय हे तशेंच उरले पेंडींग उरले. पण फाटल्या 6 महिन्याच्या मदीं इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.